IITचे सोपस्कर बेगीनूच पुराय जातले हो प्रकल्प आमी सांग्या भायर कसोच वचपाक दिवचे नात। सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच हो प्रकल्प फुडें व्हरतले अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच तळाव आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। हांगसर रस्त्याच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार मंत्री फळदेसाय उलयतालो। हांव परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक सांगता, IITच्या सोपस्कारय पूर्ण जातले आनी आमच्याच मतदारसंघा भितर खंय जाल्यार खंय IIT जातली। हो प्रोजेक्ट आमी कशेंच भायर वचपाक दिवचे ना। सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन सगळ्या लोकांच्या संमतीन सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास ह्या धर्तेचेर आमी हें काम करतात। परत एक फावटी म्हजे सगळे सांगेचे कावन्सिलर्स आमचे आयज एक नवे रस्त्याचे आमी हॉट मिक्सिंग करतात। हो रस्तो आसा सादारण 4 किलोमिटराचो एंड सादारण 3.5 कोटी रुपया मोडून ह्या हाजेर हॉट मिक्सिंग कार्पेट जातले। बरे दर्जेदार काम करपा खातीर आयज म्हणजे सगळे इंजिनियरांकय हांव धन्यवाद म्हणटा। बरे तरेन तांणी फॉलोअप केलो आनी हें काम आयज म्हाका दिसता की 1 वर्स जाले नंतर खुबशे कामाची सुरवात जावपाक लागली आसा। ह्या म्हाका दिसता 2 म्हयन्यां भितर नगरपालिका क्षेत्रांत भितर सादारण ते फक्त रस्त्याचीच कामां आमी 10 कोटीच्या वयर केल्ली आसात आनीक हे 3.5 कोटी पयलीं सगळे इंटरनल रोड्स ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी ताच्या नंतर अजून आमच्या म्युनिसिपालिटीचे 2 भाग उरलेले आसात तेय रोखडेच जातले। मेचे पयलीं जावपाची तयारी आमी करताले, पूण कांय कारणाक लागून ते रस्ते मातशे उरलेले आसात ते निश्चितपणान जातले। परत एक फावटी सांगे भागा भितर डेव्हलपमेंटाक सुरवात जाल्ली आसा।